किंबहुना हांव सरकारांत गेलो जाल्यार हो तुमकां पूल करून दितलो हांव, कारण पूल नासल्यामुळे कितें प्रॉब्लेम जाता आनी कशे कश्ट जातात हे हांवें सोंसलेले आसात. आनी म्हणून किरणपण्याचेर पूल आसुनूय वी आर प्रपोजींग another bridge at केरी तेरेखोल. इन्सिडंटली थंय एक रिसॉर्ट पावता, जे रिसॉर्टूय वन फायन डे येवंक ना, जे रिसॉर्टाक तुमच्याच सरकारच्या काळात सगळ्यो परमिशन्स बीन मेळ्ळले आसात. आय एम नॉट अगेन्स्ट इट. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड करणारे आमी, इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी ह्या सरकारान केल्या आणि त्यामुळे तुम्ही दिल्ली परमिशनां ते ऑपोजिशनान दिलां म्हणून हांव विड्रॉ करपाच्या मताचो ना. अखेर जमनी सुद्दां जेणे कोणी विकल्यात, जमीन लक्ष्मीकांत बारसाकारान थंय विकूंक ना किंवा ऑनरेबल ऑपोजिशन लिडर प्रताप सिंग राणेनूय विकूंक ना. ज्यांच्यो जमनी आसल्यो तांणी काही जाणांनी विकल्यो, ज्यो विकल्यो आनी घेतल्यो तातूंत ताणें घालपाक कांयच हरकत ना अशें म्हजें मत आसा. आनी त्यामुळे पूल आणि हॉटेल हाचेर म्हाका म्हजें एक एक्सप्रेशन करपाक खास करून तुमचे खातीर, कारण तुमी डिस्टन्स विचारले म्हणून. केरी आणि किरणपणी हे डिस्टन्स जरी कमी असले तरी तेरेखोलच्या मनशाक ह्या पुलाचो वापर करतलो आणि परत केरी गांवांत येतलो, पंचायतींत येतलो, स्कुलांत येतलो, मार्केटांत येतलो जाल्यार 15 ते 16 किलोमीटर लागता. एनजीओन चॅलेंज केला आणि एनजीओन चॅलेंज केला कित्याक लोक एनजीओ बले गेले म्हणून एनजीओ गेलो ना थिंग चॅलेंज करपाक. हे सीएमान सॉल्व सांगिल्लें आणि 15 किलोमीटर ना ते स्पीकर सर. फ्रॉम दॅट ब्रिज टू हियर इज हार्डली 3 किलोमीटर्स. आय एम करेक्टिंग. येस. फुडल्या प्रश्नाकडे या. श्रीमती मोन्सेरात कन्वेड टू मी दॅट शी विल नॉट बी एबल टू अटेंड. फुडलो प्रश्न श्री प्रताप सिंग राणे. 4B. Speaker, sir. Question 4B. 4B. Speaker, sir. Answer as tabled. म्हाका विचारपाचें आसा, तुमी डंपर ट्रक्स त्या भायर इतर जे लोक इफेक्टेड आसात, डंपर ट्रक्स वगैरे, थंय बाकीचेय लोक आसात, मॅकॅनीक आसात, तांकां आज जेवपाक मारामारी जाल्या. मॅकॅनिक्स तेंचे थंय शॉप्स आसात, साखळे म्हणा, सुर्ला म्हणा, बाकीचे कडेन. त्या भायर बारीक बारीक हॉटेलांय आसात त्या लोकांची. सगळे बंद पडला. आज मायनिंगची दर अर्दी जाल्या. म्हाका दिसना हे मायन बेगीन चलतलें म्हणून. तरी तुमी चालू केलें तेन्ना ह्या लोकांचें कितें करपाचें? ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियाचे सुद्दां मायन वयताले, अर्दी किंमत जाल्या पासून तेय थंय त्या गांवांनी म्हाका ज्या प्रमाणे म्हायती गावता त्या प्रमाणे थंयसरले जे कामगार सगळे ते गांवां दे हॅव बिकम घोस्ट विलेजीस, बंद सगळे. ती परिस्थिती हांगा जावंक जायना. तेन्ना सरकार कितें करूं इच्छिता? त्या ट्रकवाल्यांक पयशे दिले तुमी, पूण थंय जे बाकीचे लोक रावतात लायक मॅकॅनिक्स, म्हाजे कडेन तर साप पैसा कुछ पेट में खाने को कुछ नहीं फॅमिली अशें. हां, थंय बसून कितें सांगता? तुका काय लागना तें? तूं आसा हांगा बेती आमचे हे थिवी आनी त्या वटेन मायनींग ना तुमचे त्या वटेन, आमचे ते वटेन मायनींग आसा. तुज्या कलिगाक विचार, परिस्थिती वायट आहा. तुमी कितें करूं शकता? मायनींग आतां पावले आमी मार्चच्या अखेरीक. सो ती मातशें मार्चच्या अखेरीक म्हणल्यार मायनींग सुरू जरी केलें तरी जावपाना. तें सामकें ऑक्टोबर नोव्हेंबरान जातलें. म्हयने खूब आहा. तेन्ना सरकार कितें करूं इच्छिता? स्पीकर सर, ऑनरेबल ऑपोजिशन लिडरांनी जो मुद्दो काडलो
हेच्याशी हांव पूर्ण सहमत आसा. सादारणपणे 2012 सप्टेंबरान जेन्ना ब्लँकेट बॅन हाचेर आयले तेन्ना क्षणभर सिरियसनेस लक्षांत येवंक ना. पूण सबसिक्वेंटली ताचो परिणाम कसो जाता सादारणपणे 25,000 लोकांचेर इतल्या कुटुंबांचेर ताचो परिणाम जाल्लो आसा. आणि म्हणून ह्या सरकारान जी इकॉनॉमिक क्रायसीस जाली ड्यू टू सडन क्लोजर ऑफ मायनिंग हाचेर विविध उपाय घेतले, विविध पावलां घेतली उखल्ली, जेतूनसून आमी रिलीफ टू पीपल जे नोकऱ्यो घालून बसले तांकां, मागीर ट्रक, अर्थ मुवर्स आनी बार्जीस हांचो विचार केलो, भितरले ट्रकवाल्या पर्यंत पावलां. ते म्हणटात तशे अजुनूय काही लोक आसात जे प्रत्यक्ष कामाक नासले पण मायनी चालू असल्यामुळे तांचो पोटा पाणयाचो धंदो चलतालो. म्हणजे कोणी हॉटेलवालो आसतलो, कोण पंक्चर करणारो आसतलो, हे लोक आसात. त्यामुळे दिल्यो ज्यो फॅसिलिटीज त्यो सगळ्यांक पावल्यात अश्यो ना. आमकां त्यो एक्सटेंड करप हेवूय एका वाटेन आसा, जेंकां मेळूंक ना तांकां दिवच्यो हेवूय आसा. पूण ताच बरोबर मायन बेगीन सुरू जाल्यो जाल्यार आमी हेतूनसून भायर सरतले. म्हाका दिसता आतां पर्यंत जो फायनान्शियल असिस्टन्स दिला तो 112 कोटी 54 लाख इतलो दिल्लो आसा. आणि सादारण ताचो बेनिफीट 6,963 ट्रकवाले आणि 1,434 जे हू आर रेंडर्ड जॉबलेस अशांक सादारणपणे मेळ्ळो आसा. हांवें म्हटलां त्या प्रमाणे सादारण 25,000चेर परिणाम जाल्लो आसा. आणि आमचे तशे डायरेक्ट किंवा अप्रत्यक्ष आणि हातूंतसून 8,000 पर्यंत आमचो बेनिफीट पावला. आमी तांची लोन सुद्दां जी आसात ही बँकांनी क्लियर करतना तांच्या फाटल्यान लागचें न्हय, स्लो डावन भुमिका घेवची, गो स्लो भुमिका घेवची अशी भुमिका आमी घेवपाक लायली बँकांक. तांची लोन्स जी आसात ही ज्या म्हयन्यांत मायनिंग बंद जालें फ्रॉम सप्टेंबर 2012 तेन्नाच्यान फुडलो इंट्रस्ट लावं नाका, त्या दिसाचोच बॅलन्स कितें आसा तो धरा हो रिक्वेस्ट केलो. बँकांनी मान्यय केलें. आमी ताच्या फुडें म्हटलां की तांचे जे त्या दिसा एक्युमुलेट जाल्ल्यो गोश्टी आसात ताचो सरकारान भार म्हणून एक 35% सरकारान घेवपाची तयारी दाखयली आणि बँकांनी वन टायम सेटलमेंट स्कीम काडच्यो जेतूनसून बँकेन एक 40% उरलेले सफर करचें आणि जी उरलेली रक्कम आसा ती अर्थात ट्रकवाल्यान, बार्जवाल्यान आणि इक्विपमेंटवाल्यान, अर्थ मुवरवाल्यान सोंसची, ती फोरफीट करची अशी योजना दवरून बँकोय तेतून फुडें गेल्यात. बँकांनी बहुतेक बँकांनी खास करून नॅशनलायज बँकांनी OTS स्कीम केली आणि ताचेर एप्लिकेशनां आयिल्लीं आसात. ही मात्र करता आसतना आमी ब्लँकेट सगळें म्हटलेलें ना, ट्रकवाल्यांक 15 लाख मॅक्सिमम हे लिमीट दवरलां, मशीनवाल्यांक 20 लाख हे दवरलां म्हणजे सरकार दितलो ते, आणि बार्जवाल्यांक 35 लाख म्हणून दवरलें आसा. हे सरकारच्या प्रयत्नांतसून जाल्ली गजाल. बार्जवाल्यांक आणि अजून
अर्थ मुवर्स जी मशिनां आसात तांकां अजून मेळ्ळले ना. आमी ती स्कीम परत एक्सटेंड करतले ह्या वर्सा. आनी म्हाका खात्री आसा अंदू मायन्स म्हणजे सरकार कडल्यान ज्यो गोश्टी जावंक जाय त्यो आमी सगळ्यो केल्यो. वी परसिवड दोज मॅटर्स. आनी आतां अशा स्टेजीक आसा की आतां मायन ओनर्सांनी पुढाकार घेवंक जावो. पूण तांचोय प्रॉब्लेम कसो जाला. मायन ओनरांची स्थिती अशी जाल्या वी आर एट द फॅग एंड ऑफ मार्च नाव. एप्रील आनी मेचे 15-20 दीस सिजनाचे मेळूंक शकतात. तातूंत आनी एक धंदो बंद केल्लो जर परत सुरू करतलो जसो सीजन सुरू जातना तांकां जसो खर्च आसता तसोच आज खर्च आसा. आनी त्यामुळे तातूंत खूब वेळ वतलो आनी फुडें म्हयनो 1.5 म्हयनोच जास्तीत जास्त मेळटले. त्यामुळे इकॉनॉमिकल जावचें ना. त्यामुळे सुरू करप हें फुडल्या वर्सा जातलें अशें म्हाका दिसता. हांव सुरवातीक जेन्ना EC क्लियरन्स मेळ्ळें तेन्ना म्हाका दिसलेलें आनी हांव उलयल्लोय आय एम वेलकमींग मायन्स म्हणून नाव रायट नाव. मायन ओनरांनी मातसो लक्ष घालचो. त्यामुळे सरकारा वयलो भार कमी जातलो. लोकांचेर जी संकटां आयल्यान ती कमी जातली. पूण म्हाका दिसता तें ह्या वर्साक जावपाक ना. फुडल्या वर्साक सादारण पावसाच्या सिजना नंतर ऑक्टोबरान बीन सुरू जायत अशें म्हाका दिसता. दरम्यान तुमी जो मुद्दो काडलो की अफेक्टेड आसा तांचे खातीर कितें करणे शक्य आसा. म्हाका दिसता जे उरलेले आसात तेचे पर्यंतय पावोवपाचो आमी प्रयत्न करुया. अति महाशय हो एक म्हत्वाचो प्रश्न आसा. गोंयच्या सगळ्या इकॉनॉमीक मार बसलेलो आसा. तेन्ना म्हाका इतकेंच सांगपाचें आसा सरकाराक तुमी मायनी सुरू जावचें आजून वाट पळोवं नाकात. कित्याक हो सिजन गेलो. कालूच आमचे ते वटेन घे म्हणून पावस पडलो. आजूय पडपा आहा. एक काम चालू जातलें ह्या ना जातलें. ऑस्ट्रेलिया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ आहा थंय ते आर आवर कॉम्पिटिटर्स. देर आर घोस्ट टावन्स. सगळे लोक सोडून गेले थंय. कित्याक प्रेस अर्दो जाला मायनीचो. आयर्न ऑल्सो and our low grade ore which cannot be exported. माझे प्रश्न आसा तुमी जे आतां उत्तर दिलें एक सर्वे करात. अपॉइंट तुमी कोट्यांनी रुपये खर्च केले. हॅव ए सर्वे डन. हाऊ मेनी पीपल आर अफेक्टेड and how the economy if the mines don't start next year what you can do for them by way of bringing now our friend Mr. Parrikar is in Delhi. He is promising to send some industries. Let the industries go on that side. Lands are available. Industrial estates are there. Give them some alternate occupation. Or take up certain other jobs like Narega, but with using the mechanized. Or you see, I have seen this Narega waste of, I'm just taking 1 minute of yours, of the house. Narega, many times people are asked to take on mud loads on their heads using in vessels. They take this mud and put bunds, etc., which can be done mechanically by JCBs, etc. Use them. Use these people, use the local labor also, and by mechanizing and other things, we can put to use there. Some survey has to be done. Appoint a survey, some consultancy to do the survey of these areas. श्री किरण कांदोळकर झालं. प्रमोद सावंत. सर ex-CM प्रॉमिसूय केल्लें म्हणजे इन द सेम हाऊस द ex-CM हॅड प्रॉमीस म्हणजे उरलेले लेबरर्स आसतले ट्रक ड्रायव्हर्स आसतले स्पेशली हांच्या खातीरय आमी कितें तरी एक XYZ एक फिक्स एमावंट आमी म्हणना की फाटल्या ट्रकवाल्यां खातीर रेगुलर दिली अशी म्हणना. कारण आतां खंय तरी तांकां दिवपाची गरज आसा. कारण इट इज ऑलमोस्ट 3 वर्सां जायत येयली. त्या खातीर हे जे थोडे कंपोनंट उरले म्हणजे अपोजिशन लिडर हे फोकस ऑन द जे शॉपवाले बाकीचे जे आशिल्ले गॅरेजवाले हे तांच्या बरोबर एक तांणी म्हणटा तशें एक सर्वे करून एक आमी तांकां दर मंथली दी म्हणना